नमस्कार, येवकार तुमकां. काल आमी पळयले पत्रकार परिशद जाली, जातून गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी अशें एक गजाल सांगली जाका लागून गोंयभर बोवाळ जालो. ते म्हणटा एक चार्टर्ड फ्लायट आसा जी मोपा विमानतळाचेर आसा, फायंड आवट करा कोणाची ती म्हणून. आनी ताणें इनफ हिंट्स दिले की ती चार्टर्ड फ्लायट्स घडये मुख्यमंत्र्यांची आसतली आनी ताका लागून बोवाळ जालो. आज तांणी इवन एक फेसबुकार पोस्ट घातलो, तातूंत तांणी म्हटलें की चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस घडये तुमकां कॉल करून सांगता आसत की ते चार्टर्ड फ्लायटाची विमानाची जी बातमी आसा ती काडा आनी प्रेशर करता आसत. पूण आमकां खबर आसा गोदी मिडिया न्ही गोंयची मिडिया आनी ती काडची ना म्हणून. इनफॅक्ट आमी काडूय ना, कारण जी गिरीश चोडणकरान सांगलें इट वॉज अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ प्रेस कॉन्फरन्स. सो we don't have a responsibility to prove it right. It is a responsibility of Girish Chodhankar to prove it right. पण तातूंतल्या तातूंत आमी म्हळें घडये एक फॅक्ट चेक करप आनी आमी GMRक कॉन्टॅक्ट केलो आनी आमकां जें कळ्ळें तें शॉकिंग आशिल्लें. GMRक कॉन्टॅक्ट केल्या उपरांत कळ्ळें थंय एक न्हय, सद्या आज जेन्ना आमी शूट करता त्या दिसा म्हणजे 11 ऑगस्ट दिसा 3 चार्टर्ड फ्लायट्स थंय उब्यो आसा. आतां त्यो चार्टर्ड फ्लायट्स खंयच्यो, केन्ना येयल्ल्यो, हे सगळ्यो गजाली आमी तेंचे कडल्यान घेतल्या आनी तुमच्या मुखार हाडटा. आतां ती CMची काय ना ती तुमी मागीर डिसायड करा. ते 3 चार्टर्ड फ्लायटाच्या भायर दाबोळी विमानतळाचेर एकूय चार्टर्ड फ्लायट सद्या ना. आतां 3 चार्टर्ड फ्लायटांची आमी जेन्ना डिटेल घेतली जी आमकां मेळ्ळी त्या प्रमाणे इंडियन रजिस्टर्ड एक चार्टर्ड फ्लायट आसा. ओनर इज SR ग्रुप, रन बाय फ्युचरा ट्रॅव्हल्स. फ्लायट नंबर VTARV. इट अरायव्ड एट मोपा एअरपोर्ट ऑन 12th July 2026. The purpose was to pick up the passengers. The scheduled departure was subsequently cancelled as the passengers postponed their departure. Departure was again scheduled for 9th August 2026, but the flight was cancelled due to non-availability of a pilot. म्हणजे ते चलोवपा पायलट नाशिल्लो. There are 2 names of a passenger. Because of their privacy, we are not disclosing it, but I can surely say ते दोगूय जाण ती गोंयची नांव न्ही, ही भायली नांवां आसा. गोंयकार तरी न्ही, आतां गोंयांत येवन रावल्या काय खबर ना, पूण इट इज अ डिफरंट केस. बट एटलिस्ट ही दोनूय भायली नांव आसा. ताचे उपरांत 2 ज्यो चार्टर्ड फ्लायट्स आसा ज्यो सद्या मोपा आसा त्यो दोनूय इज ऑपरेटेड बाय फ्युचरा ट्रॅव्हल्स लिमिटेड. आनी त्यो भितरली एक फ्लायट आसा N4AP, अरायव्ड एट मोपा एअरपोर्ट ऑन 8th August. आणि पॅसेंजर्स ऑन दॅट वर फॉरेन नॅशनल्स. आतां हो प्रॉपर रिकॉर्ड हांगा कोण मॅनिपुलेट करूं शकना. दे फॉरेन नॅशनल्स शेड्यूल टू डिपार्चर एट ऑन 14th August आणि डेस्टिनेशन सिंगापूर. गोंयच्यान ती सिंगापूर वतली. आणि दुसरी जी चार्टर्ड फ्लायट आसा इट इज ऑल्सो इंटरनॅशनल फ्लायट, चार्टर्ड फ्लायट. इट इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाय फ्युचरा ट्रॅव्हल्स लिमिटेड. फ्लायट नंबर N301. It arrived at Mopa Airport on 9th August 2026. The passengers, again there are foreign nationals. Scheduled departure is 16th August 2026 आणि ती वचपाची आसा मुंबय. डेस्टिनेशन इज मुंबय. आतां हे तिनूय पळयत जाल्यार हांगा खंयच्योच एकूच इंडियन ऑरिजीन आसा. इट इज ओन्ड बाय SR ग्रुप, जी हांव पयलीं सांगली ती. आनी देर हॅज बीन सेवरल कन्फर्मेशन्स फ्रॉम सोर्सीस की इट इज ओन्ड बाय ओनर ऑफ द SR ग्रुप. आतां ती हांव हांगा डिस्क्लेमर घालता, कोण वापरता कोण वापरिना हाजेर जर काडपाचें जाल्यार तुमकां हांगा दिश्टी पडटा. बिकॉज दीस रिकॉर्ड इज फ्रॉम GMR एअरपोर्ट. दीस इज अ प्रॉपर रिकॉर्ड. अशें न्ही की म्हाका आत्तां दिसलें आनी आत्तां हांव चार्टर्ड फ्लायट भायर काडटलो म्हणून. ताका प्रॉपर बुकींग करचें पडटा, स्लॉट्स अलॉटमेंट आसता. कारण ती कितें रस्त्यार वचना, विमानान वयल्यान वता. सो वाऱ्यार खंयची विमानां आसा, खंयची जमनीर आसा, हें सगळें एडजस्टमेंट करूनच स्लॉट मेळटा. आनी सद्याच्या प्रमाणे तरी SRची जी फ्लायट आसा SR कंपनीची
आता SR मीन्स ESSAR, S आणि R न्ही, सामंत रुपेश टायप SR न्ही, इट इज SR ESSAR. सो ती फ्लायट परत एकदा रिपीट करता, अरायव्ड एट मोपा एअरपोर्ट ऑन 12 जुलै आनी तेन्नाच्यान ती थंयच आसा. ओके, पर्पज वॉज टू पिकअप पॅसेंजर. ती दोनदा पोस्टपोन जाल्ली आनी एकदा पायलट ना म्हणून पोस्टपोन जाल्ली आसा. ओके, आनी 2 ज्यो आसा पळय त्यो इंटरनॅशनल फ्लायट्स. सो ही म्हायती आमी तुमच्या मुखार हेच्या खातीर हाडले की खंयची फॅक्ट चॅक करपा खातीर आमी प्रवृत्त जाता जेन्ना तो विशय वाडटा. ती खरीच जर चीफ मिनिस्टराच्या नांवान आशिल्ली जाल्यार आमी प्रॉमीस करता तुमकां की आमी चीफ मिनिस्टराचें नांव घेवन, किंवा ती खंयच्या गोंयकाराच्या नांवान आशिल्ली त्या गोंयकाराचें नांव घेवन तुमच्या मुखार आमी हाडटा आशिल्ले. पूण ती तशी ना. आतां गिरीश चोडणकरान कोणें म्हायती दिली, कितें म्हायती दिली ती वेगळी गजाल. घडये हो व्हिडिओ काडले उपरांत गिरीश चोडणकरांचो फेसबूक पोस्ट किंवा प्रेस स्टेटमेंट येवं शकता, which they might prove us wrong, but we cannot be proved wrong because this is a data, and if he wants I can give the data to him also. So बातमी फॅक्ट चेक करपा खातीर आमी हाडिल्ली आसा. इन नटशेल 3 चार्टर्ड फ्लायट्स हांगा उबे आसा मोपाचेर आनी 0 एट दाबोलीम आसा. आतां खुबशे जाण विचारता मोपा कित्याक उबी करता, जाल्यार मोपा पार्किंग करपा खातीर मुंबयच्या पार्किंगा परस सवाय पडटा. ताका लागून जेंकां चार्टर्ड फ्लायट परवडटा ते लोक मोपा हाडून पार्क करता, कारण एकादले वेळ तांकां एविएशन फ्युएल आसा तें सवाय पडटा गोंयांत येवपा खातीर, रादर दॅन किपींग इट एट मुंबय. आनी जे पार्किंग स्लॉट आसा तेजे पयशा परस हांगा इंधन सवाय पडटा. सो एक खाशेली एडिटर्स स्पीक वी ब्रिंग टू यू बिकॉज देर वॉज दीस न्यूज एंड वी थॉट ऑफ क्लॅरिफाईंग अबाउट इट. तुम पळयतात गोवा न्यूज. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी. नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.